इथे त्या वासरांचो खंडपटे मूळ यायला. हा त्या राजूला अंगडी वचून एक वखत घेऊन येता. हो पातळी माय कसन काय अप्रूप सुमार समय जाल्ले तुमकां पळयनाशी. कसं दाय माय? आमगेल घरकडे मस्त मूळ यायला. ताक घालचे कसं नाही आसवा. वाक्का दानी ना माय आमगे लगे. हां पावडरस त्या लायक येता त्यांची तुमकां दिता. अयो त्या सकड नाक मामा आजी पावडर घाल्ले रे फाल्ले तानी लिपस्टिक जाय म्हणून निमगिता ते. अय्यो खंची नमने माया बही हांव DDT पावडर म्हणून सांगचे भितर वचून धरला. तशी देखून हांव कसं नाही वखत हाणी येता. अय्यो कितली पेद्दी मारायची तू. तूक होलसिला रे हांवची कितली बुदोन तस. हांव आनी गुंडा आजी मोलक चमकलेले नव्हे तेन्ना हांवची तांकां मंग काडकोन सोडल्या. गोतूस तुका ते काणी? हा होय वे कसन केलं तुम तसले? थंय मॉलान तो एक फूड काउंटर आशिल्लो गो. थंय हांव फूड ऑर्डर केलें. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ಬೆಲ್ ಮಾರಕ್ಕೆ सुरू केलें ती. हांव मिगेले ऑर्डर म्हूण लेखून एक 3 पंतक जाले. तागेले अंगडी मुखार गेले. मागीर पळयता ते मिगेल ऑर्डर नांची न्ही. हो मागीर मागीर कसन हांव कसन केलें गोतसो तुका. ताणें म्हाका रक्केसिल्लें न्हय तशींची मिगेल ऑर्डर येताना तो म्हाका रक्को म्हूण सांगून हांव थंय देखून जोर घेवन आयलें. तो आत्तवरे म्हाका राखतास की म्हणून. अण्णा तू दुड्ड देऊन जाल ना तशी जाल्यार कोण आत मंकाडे. अय्यो देवा